वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो टाइम झाला असा 11:30. आता व्लॉग स्टार्ट करता. व्लॉग म्हणजे आई तुमका माझे लास्ट एक रेसिपी येतले, लास्ट रेसिपी शूट. हय, तो म्हटलं आई एक बरे कितें स्वीट करूया, खाऊया आणि फाल्यां हांव हॉस्पिटलान एडमीट जातलें. सो ताका लागून आयज कितें तरी एक गोडशें करूया म्हटलें. मँगोचे आता मँगो सीजन न्ही, मँगोच खावपाचे हय का न्ही. सो खूब तेंप जालो ते करूया म्हणटा आयज करूया म्हटलें. सो आयज म्हाजो कुकिंग रेसिपी आहा पळय, कुकिंग रेसिपी म्हणजे रांदपाचे आयज म्हजो लास्ट व्हिडिओ. आणि फाल्यांच्यान तुमकां कांय पळोवंक मेळचें ना, रेसिपी कांय पळोवंक मेळचें ना. जस्ट थोडेच दीस कळ्ळें तुमकां न्ही, तुमकां खबर आहा न्ही. ताका लागून तो चिंतलें की आयज मँगोची एक बरेशी रेसिपी करूया, खावया आणि फाल्यां हॉस्पिटलान या एडमीट जावपाक. हॉटेलान गेल्ली जेवपाक. शिव हांवें ताका अशें म्हणूंक ना की हॉटेलान जेवपाक बीन या म्हणून. शिव म्हणपा लागलो या आमी चल लास्ट एक तुका कितें जाय तें खा, कित्याक मागीर न्ही अशें भायल्ले रेस्टॉरंटांतले मागीर नॉनवेज बीन फिश बीन अशें खावंक मेळचें ना. सो आपुणूच फोर्स करपाक म्हणजे आपुणूच म्हणपाक लागलो शिवनाथ या म्हणून. सो काल आमी गेल्ली रिट्स क्लासीक मॉलान, थंय वचून जेवन येयली आमी रातचे. जालें लास्ट म्हाजे कितें उरलेले क्रेविंग्स बीन जाले कंप्लीट. ओके. आनी काल म्हाज्या नेबरान एक फणस खावपाचें उरलेलें म्हाजें, आनी ते फणस आमी हाडूंकूच ना. तुमी पळयलां म्हज्या ब्लॉगान. वच्या पणजी वच्या म्हटल्यार जावकूच ना. तर काल म्हाज्या नेबरान न्ही फणस हाडून दिलें, बरें स्वीट आसलेलें. तर ते एक खावूंक जालें म्हाजें. तर सगळे क्रेविंग्स आहा पळय जाले म्हाजे फुलफील. सो फाल्यां वयता. तर आयज एक ते मँगोची रेसिपी करता आनी फाल्यां हांव एडमीट जातलें. ओके. सो हांव करता सेरादुरा मँगो सेरादुरा. नॉर्मली सेरादुरा खबर आहा कशें आसता ते, फक्त तितून न्ही मँगो ॲड करतलें हांव. ओके. सो ते करया म्हटलें आई सगळें आसा घराकडेन सामान, आनी काल थोडेशें हाडलें. सो म्हटलें करया, मँगोज बीन आसा ते मागीर तशें उरतलें न्ही. मागीर एकदां एडमीट जालें की मागीर घरा मागीर कोण उरचें ना खावपाक. सो थोडेशे मँगोज आहा. सो म्हटलें करया म्हटलें. वॉटरमेलन हाडून दवरलें अशें आतां वॉटरमेलन सुद्दां कट करूं ना तशें आसा. सो मम्मी म्हटलें आतां कट करनाका की कोण खावचो ना, मागीर एकदां घरा येयली की कट करून मागीर खातली मी, ताका लागून. ओके. सो आयज हांव करता मँगा सेरादुरा आनी हो म्हजो लास्ट रेसिपी शूट. ओके. तो सगळें हांव रेडी करून दवरता, मागीर करया आमी. ओके चला. सो हांगासर न्ही हांवें घेतलां हें विटा मारी गोल्ड बिस्कीट, आनी हो एक फूल पॅकेट न्ही हांव यूज करतलें. आतां हेका न्ही हांव मिक्सी जारान ट्रान्सफर करता. सो हांगासर न्ही एक फूल पॅकेट हांव यूज करतलें. सो आतां घालता हांव कॅज्यू नट्स आनी थोडेशें घालता हांव. आतां आमकां न्ही हें न्ही बरें फायन पावडर करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात फायन पावडर जाल्लें आसा. ताका न्ही हांव सायडीन दवरता. हांवें बावल घेतला आनी हांवें क्रीम न्ही हें घेतलां ट्रोपोलायट म्हणून. हें न्ही मातशें स्वीट आहा हें व्हिपींग क्रीम. ताका लागून हांव न्ही कंडेन्स मिल्क न्ही जस्ट थोडेशें घालतलें. हें पळया 1/3 कप. ओके. कित्याक ऑलरेडी स्वीट आहा न्ही ते ताका लागून. आनी हांगासर हांवें मँगो प्युरी घेतला. मँगो हांवें मिक्सरान घालून वांटून घेतला. आनी हांगासर हांवें घेतला 1 कप क्रीम घेतला. ओके. ते बावलान घालता. सो आतां हेका न्ही हांव ब्लेंड करून घेता. मातशें न्ही एक थीक जायसर न्ही हेका न्ही ब्लेंड करून घेवया. सो हें पळयात मातशें थीक जाल्लें आसा. सो आतां हांव घालता कंडेन्स मिल्क. मातशें आनी स्वीटनेस येवपा लागून. चड स्वीट तशें करचें ना हांव, कमी स्वीट आहा. सो बरें ताका ब्लेंड करून घेयात. सो तुमी न्ही टेस्ट करून पळयात. इफ तुमकां चडशें स्वीट बीन जाय न्ही तुमी कंडेन्स मिल्क तुमी ॲड करात. सो आतां हांव घालता हितून मँगो प्युरी. मँगो हांवें प्युरी करून घेतला ते घालता. सो हांगासर 3 चमचो घालता आनी मिक्स करून घेता. सो हें पयलीं हांव मिक्स करून घेता, मागीर पळोवया इफ आनीक जाय जाल्यार हांव आनीक घालतलें. सो हें पळयात पयलीं हांवें 3 चमचो घातलेलो मँगो प्युरी, मागीर हांवें आनी 1 चमचो घातला. सो हें जाल्लें आसा. हें पळयात. ओके. ओके. आतां आमी सगळें सेट करया. सो तुमचे कडेन जाय आसले जाल्यार व्हडले ग्लास जार बी आसता पळय तितून तुमी करूं शकता. ओके. आनी हांवें न्ही क्रीम न्ही पायपींग बॅगान घालूंक घेतला, की घालूंक बरें पडटा. की मागीर हें कंटेनर धाकटे आनी तुमी चमच्यानूय घालूं शकता.
ओके. आणि बाकी सगळें सेम मँगो प्युरी आमकां थोडें लागतलें पळय मँगो प्युरी आनी हे पावडर इतलेंच खूब सिंपल इजी. ओके सो फर्स्ट दाखयता तुमकां सांगा ती अशी ना. सो पयलीं घालता हांव क्रीम मातशें न्ही थीक घालूंक जाय. ओके इफ तुमी चमचो यूज करता जाल्यार चमच्यान ताका बरें अशें हें करात कितें म्हणटा अशें ताका बरें लेवल करात. ओके कित्याक पायपे बॅगान न्ही बरें पडटा घालपाक सो ताका लागून हांवें सगळें न्ही पायपे बॅग घातलां. ओके तो वन लेग सो मातशें ताका न्ही अशें लेवल करता हांव. ओके सो आतां हाजेवर घालता हांव बिस्कीट पावडर. सो मातशें ताका न्ही अशें प्रेस करात आनी ताका अशें बरें लेवल करात. सो परत ताका न्ही क्रीम येतले मागीर बिस्कीट येतले मागीर क्रीम आनी बिस्कीट हांव घालून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां मागीर तुमकां न्ही हांगच्यान हांव दाखयतलें. ओके चला सो हांगासर पळयात क्रीम बिस्कीट क्रीम. आतां हेजेवर घालता हांव मँगो प्युरी. मँगो प्युरी घालून ताका अशें मातशें स्प्रेड करून घेयात. बरें ताका अशें स्प्रेड करून घेयात. सो हें पळयात. सो आतां मातशें ताका एक डेकोरेशन करया. सायडीन अशें घालता फूल घालचें ना हांव जस्ट सायडान घालतलें. सो हांगासर दवरता पुदिना. सो हें पळय मँगो सेरादुरा हे खाऊन फाल्यां वयता हांव. ओके सो हे पळय सो हे सगळें आनीक असले जार आसा असले हितून करतले मागीर हितून थोडे करतले मागीर करून घेता मागीर दाखयता तुमकां ओके मागीर खावून बी सांगता आनी थोडेशे तुमचे उलोवंक आसलेले ते मागीर एंडा उलयता. ओके शिव येयला. शिव सामको एक्सायटेड आहा फाल्यां आपण फाल्यां दाडी बिडी काडूं येता. अपय शिव बसला केस बीस कापून येता का फाल्यां म्हणजे आयज वयतलो खंय तो कापपाक बीन. ओके सो हांव एक करून घेता मागीर थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके चला खावपाक कितले करून दवरला पळय हांवें 1 2 3 4 5. रितुकान एक खाल्लें तो हाजेच आयलो स्विमिंगांतल्यान ताका एक दिलें हांवें. आतां आमच्या नेबराक बी दिता हांव. सो कमेंट करा की चुकल्या बी जाल्यार म्हाका कमेंट करा आं. आनी हांव लास्ट म्हाका रेसिपी खाया पोट भरून कोणाक कितें कितें जाता घ्या. मम्मी उलयता मम्मी आई दिले आई टेन्शन पडला सर बाळ टेन्शन ना आई टेन्शन फाल्यांचे बाय समजू दी आम्ही हांगा बसला आई टेन्शन पळय फाल्यांचे म्हाका टेन्शन ना हिका टेन्शन पडला. सो खावया म्हटलें आनी डॉक्टरान फाल्यां एडमीट आसता न्ही सकाळीं 6:30 तर डॉक्टरान म्हटल्यार रातचे 10च्या पयलीं खा 10च्या नंतर काय खायनाका आनी काय अशें उदक बिदक पिवप ना. सो बिफोर 10 o'clock सगळें खावंक जाय तें कितें खा आनी कितें उदक बिदक पिवपाचें जाय तें पी. आफ्टर 10 काय तेन्ना अशें उदक बिदक पिनाका म्हटलां. सो म्हटलें हें खाता आनी मागीर थोड्या वेळान अशें 8:30 अशें जेयतलें हांव मागीर आनी अशें काय म्हाका खावंक मेळचें ना. हें खावून सांग तुमकां तुका खालें मरे सांग मरे चिश्तिया बरें अशें येता लागयो न्ही अशें बिस्कीट ओके अशें बिस्कीट क्रीम येता करून पळयात तुमी खूब बरें लागता. हें रोखडें येता खूब फास्ट जाता. बरें बरें गे अमले आमी सेरादुरा खूब खाला पण मँगोचे हांवें फर्स्ट टायम खाला. काय फक्त प्युरी एड करपाची ते खाली काय ना. सो बरें जाला खाता मागीर ब्लॉग एंड घेता. ओके चला शिव खाता शिव पळय हिरो आला हेअरकट दाढी बिडी काडून येयला जस्ट खालें आमी आनी चड हांवें स्वीट करूंक ना न्ही ना खावंक दिसता इफ चड स्वीट असलें न्ही खावपाक इतलें बरें जायना म्हणजे चड तोंडार मारता कमी स्वीट करात खूब बरें लागता. ओके आनी काय ना ब्लॉग एंड घेता. आतां सगळें रेडी करून दवरूंक जाय आमकां उदकाची बाटली बिटली सगळें आनी याद ना
याद करूंक जाय कितें घेवपाचें अशें ना याद कर काय ना लागींच ना हॉस्पिटल टेन्शन ना म्हाका सगळें म्हणटा रातचें पॅक करून दवरया सकाळी गडबड नाका उठले मागीर गेले हय का न्ही ओके सो चला हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करात तर बाय नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय ऋतू तेंगेर गेला दिवपाक पार्सल थंयच बसला आणि आता हांव व्लॉग एंड घेता आनी रावचें ना मागीर तशें उरतलें मागीर तें आई रा 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 आई सगळ्या बाय म्हण हां चला बाय